आणि ही भजन स्पर्धा रिजनल पातळीचेर 15 ऑगस्टांतल्यान किक ऑफ जातली, ताचें उद्घाटन जातलें. ह्या संदर्भान 5 ऑगस्ट ह्या दिसा पासून अर्ज जे आसात ते आमच्या आदिलशाह पॅलेस जे कला अकादमी आज शिफ्ट केल्ली आसात त्या कार्यालयांतल्यान व्हरपाक शकतात किंवा आमचे कला अकादमीचे सगळे स्टाफ जे आसात त्या पथका पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न जावन आसतलो. भजनी कलाकारांच्या वतीन सुद्दां ही मागणी आशिल्ली. फाटल्या वर्सा खूबशे आरोप प्रत्यारोप क्रिटिसिजम सुद्दां जालें, पूण कलाकार आनी कलेक वाव मेळपा खातीर आनी कलाकार जेन्ना आपली कला सादर करतात त्या जाग्याचेर तांकां पळोवपा खातीर तांकां आयकोपा खातीर ऑडियन्स हो खूब मोठ्या प्रमाणान येता. आनी आमच्या केंद्र सरकारान जी SOP जी आमकां घालून दिल्ली आसात त्या SOP प्रमाणे आज आमी ही स्पर्धा घेवपाचे ठरलेले आसात. दोन्ही जे आमचे दक्षिण गोंयचो जिल्हाधिकारी आणि उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकारी ह्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यां कडेन आमी रितसर परमिशन मागून ते आमकां एप्रुवल आयिल्ले आसात. ही स्पर्धा आमच्या सरकाराचे ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स जे आसात, खास करून आमचे रवींद्र भवन सांखळी, राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे, डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर पणजे हांचो जो सभागृह जो आसा, संस्कृती संचालक सभागृह थंय गरज जर पडली जाल्यार रवींद्र भवन कुडचडे आणि रवींद्र भवन मडगांव ह्याही ठिकाणी ह्या स्पर्धेच्या रिजनल पातळीचेर त्याचें आयोजन जातलें. पेडणेवासियां खातीर आमी सोयरोबानाथ MBA कॉलेज ह्यांच्या सभागृहान पेडणेचे जे लोक जे आसात तांच्या खातीर थंय आमी आयोजित केतले. आमचे पार्टिसिपेशन किंवा पथका कितली पार्टिसिपेट जातलो हाजेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अवलंबून आसतल्यो.